8 ऑगस्ट 2013 ह्या दिसा पेडणे तालुक्या खातीर एक बरी आरोग्याची सेवा उपलब्ध जावची ह्या खातीर एक एडिशनल हॉस्पिटल तुये कम्युनिटी हेल्थ सेंटराची अपग्रेडेड अशा प्रकारच्या एक हॉस्पिटलाचो बुनियादी फातर बसयलो आणि ह्या बुनियादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीत त्यावेळचे स्वर्गीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर, पेडणेचे आमदार आणि आताचे केरळाचे राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर सर, माजी आमदार आणि त्यावेळचे हेल्थ मिनिस्टर श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर आणि वेगवेगळे झेडपी पंच मेंबर सरपंच हांच्या उपस्थितीत येदो व्हडलो कार्यक्रम जालो. आम्ही सगळ्यांनी स्वप्न पळयल्लें की एक बरें हॉस्पिटल आमकां पेडणेकरांक येणाऱ्या कालावधीत मेळटलें म्हणून. त्या दिसा जे मुख्यमंत्र्याचें भाशण जाल्लें, हेल्थ मिनिस्टराचें भाशण जाल्लें, तें भाशण 9 तारखेच्या सगळ्या वृत्तपत्रांत कवर केल्लें. तातूंत तांच्यांनी म्हणिल्लें की एक्झिस्टींग तुवें हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा ताजे फेस लिफ्ट करप, ताजे खातीर 3,60,000 आणि GMCक लिंक आशिल्ले अशे वेगळे हॉस्पिटल जाच्या खातीर सेकंड फेसीन जे सुरू जातले ते 40 ते 50 कोटीच्या घरान ताजो खर्च आसा. देखून दुसऱ्या फेसींतल्या हॉस्पिटलाच्या कामाक सुरवात जाली, बिल्डिंगेच्या कामाक सुरवात जाली आणि 40-50 कोटी म्हणपी ते हॉस्पिटल आयज 80 कोटीच्या घरान गेला. हॉस्पिटलांतली बिल्डिंग सुरू आसा, जाल्ली पुराय जाल्ली आसा, तातूंतलें काम अत्यंत धिम्या गतीन चल्लां आणि हे हॉस्पिटल एक बरें हॉस्पिटल आसचें हाजे खातीर ताका सगळ्यो सुविधा दिल्यात. तातूंतली एक सुविधा म्हळ्यार 33 kVचें एक स्पेशल सबस्टेशन ताचे खातीर उबारला. हालींच ताका एक कांय म्हयन्या पयलीं ताका सँक्शन इलेक्ट्रिसिटी हे जाला, सँक्शन लोड जाला आणि तातूंतल्यान अजबाची गजाल आणि सगळ्यांनी दखल घेवपा सारकी गजाल म्हळ्यार तातूंतल्यान 3,40,000 बिल सध्या पे करचें पडटा, लायटीचें बिल पे करचें पडटा. पूण आमकां इमारत पूर्ण जाला, ती इमारतीचो उपयोग पब्लिका खातीर जावंक लागला हाजो आमकां विचार करचो पडटा. सो जे काम बेगिनात बेगीन जावन लोकां खातीर ती सेवा उपलब्ध जावंक जाय आशिल्ली ती सेवा आज मेरेन जावना. पूण लायटीच्या बिलाचो मात्र खर्च किंवा जे बिल पळयतकच सर्वसामान्य मनशाक आश्चर्याचो धक्को बसता की 3,40,000 दिवचे पडटा. दॅट इज एज पर द रुल्स, एज पर द कितें तांचे अप्रूव आसा तो एकदा लायटीचे हे सँक्शन जालें ते सँक्शन लोड म्हणून आसता, ताजे खातीर तो बिल भरचेच पडटा. ताजे बद्दल प्रश्न ना. हांगा प्रश्न उप्रासता तो म्हळ्यार 3,40,000 बिल आमचे सुरू जाला तरी सुद्धा बेगिनात बेगीन ती बिल्डिंग लोकांच्या सेवे खातीर किंवा ते हॉस्पिटल लोकांच्या सेवे खातीर उपलब्ध जातले काय हो एक एक्झिस्टींग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर काढून जर थंय शिफ्ट करपाचो जर विचार आसत जाल्यार ताजे खातीर येदी व्हडली सेवा किंवा येदी व्हडल्यो सुविधा निश्चितच ते उपलब्ध करूंक ना. स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकरांचें जे स्वप्न आशिल्लें की पेडणेचो विकास करचो आरोग्याच्या क्षेत्रात, त्या विकासाच्या बाबतीत ताणें अशा स्वप्न तर निश्चितच पळोवन आसतलें की काढून कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थंय घालप. ताचें स्वप्न आशिल्लें आणि त्यावेळेचे BJPचे सरकार जे अस्तित्वात आशिल्लें आणि आयजूय तांचेच सरकार आसा, तेंचें स्वप्न अशें आशिल्लें की तांकां एक त्या जाग्याचेर एक बरी कम्युनिटी एक आरोग्याची सेवा सुरू करप. ही आरोग्याची सेवा सुरू करता आसतना सुद्धा अशा प्रकारचे विचार आणि अशा प्रकारची संकल्पना मांडिल्ली की जे 100 बेडेड हॉस्पिटल आसतले ते GMCक लिंक आसतले आणि GMC लिंक 100 बेडेड हॉस्पिटल अशा पद्धतीची ती संकल्पना आशिल्ली. आज ती संकल्पना पुराय जाता म्हणसर कितलीशीच वर्सां गेली, अजून ते पूर्ण जायना. 28 जुलै 2024 गाव तालुक्यातले लोक एकठांय येवन हाजे संदर्भात आवाज उठयलो. वर्सभर ही चळवळ चालू आसा, सगळ्यांक निवेदनां भेटय, सगळ्यांची गाठी भेटी घेवप चालू आसा, पूण अजून ते हॉस्पिटलाचें उद्घाटन जावं ताची पूर्णत्वाक अजून येयना. अत्यंत धिम्या गतीन काम चालू आसा. अशा वेळाचेर लायटीचे बिल मात सुरू जाले.
हे लायटीचे बिल भरता असताना 3,40,000 ही साधी रक्कम, धाकटी रक्कम न्ही. सो ह्या गजालीचेर आमी सगळ्यांनी लक्ष दिवंक जाय. दुसरी गजाल, आमच्या सगळ्या पेडणेकर भावांनी हांगा येवन एकठांय येवन ही चळवळी जी उबारला त्या चळवळीचो आनी एक प्रयत्न असो आसतलो की हांगा जवळ जवळ 1,000 रोजगार उपलब्ध जावपाची शक्यता, रूम्स आसात. सो ह्या सगळ्या सोयी खातीर, सुविधा जे उपलब्ध जातले ताचे खातीर जो कर्मचारी वर्ग लागतलो, बाकीचे सेवे खातीर जे लोक लागतले, कामगार लागतले किंवा जे एम्प्लॉईज लागतले, तांकां सुद्धा त्या एम्प्लॉईजा खातीर सुद्धा एक बरी संद उपलब्ध आसा की फकत पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांक ही संद उपलब्ध जावंक जाय. आनी ती जर रोजगाराची संधी उपलब्ध जर जावंक जाय बेगिनात बेगीन, जाल्यार ते हॉस्पिटल पूर्ण स्वरुपांतले तयार जावन लोकां खातीर उपलब्ध जावंक जाय. ह्या सगळ्या गजालीचो विचार करता आसतना आमकां सगळ्यांक एकठांय येवन ही चळवळ फुडें व्हरपाची गरज आसा. आणि ही चळवळ फुडें व्हरता आसतना आतांच आमच्या लक्षांत आयल्या ती म्हळ्यार 3,40,000 जी अमावंट आसा, पयशे जे भरचे पडटा लायटीचे बिल, ते आश्चर्याचो धक्को दिवपा सारखे आसा. तर ताका लागून हे सगळे पयशे जनतेचे, लोकांचे पयशे. सो ह्या पयशांचो वापर, विनियोग योग्य प्रकारे जावचो, हाजे खातीर ती बिल्डींग पूर्ण करून बेगिनात बेगीन तातूंत हॉस्पिटल जें कितें स्वप्न पळयल्लें, GMC लीग 100 बेडेड हॉस्पिटल, ते 100 बेडेड हॉस्पिटल बेगिनात बेगीन सुरू करची अशी मागणी तुये हॉस्पिटल कृती समितीचो हांव एक प्रवर्तक, स्पोक्स पर्सन ह्या नात्यान मागता सगळ्यांक. सरकारा कडेन हांव मागणी करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.